ह्या दिसांनी खूप चर्चा चालू आहा मजेकर स्किमाचे बद्दल. थोड्या दिसां पयलीं अमित शाह येयल्लो, तेंच्यांनी मागीर सांगलें की लोकांक गोंयकारांक ते मजेकर स्कीम थ्रू घरां रेगुलायज करतले म्हण. आतां म्हाजो एकूच क्वेश्चन, कितलो गोंयकारांक हो फायदो जातलो तो, आनी हे गव्हर्मेंटा कडेन डेटा आहा जे कितले गोंयकारांचे घरां होमदादीचे जाग्यार नाल्यार गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार आसा जाल्यार हो डेटा आसल्यार तेंच्यांनी हो प्रोवायड करचो. कित्याक जे आमचे कडेन डेटा आहा तितून अशें दिसता की चडशे 90% जे इलिगल स्ट्रक्चर्स हे गव्हर्मेंट आयज रेग्युलरायज करूंक सोदता थ्रू मजेकर स्कीम, हे सगळो बेनिफीट मायग्रंटांक वचपाचो आहा. आतां फॉर एग्जाम्पल, जेन्ना एक गोंयकार, एक नीज गोंयकार आपणाचें घर बांदता तेन्ना तो कितें करता? वॉट डज ही डू? ही बायज अ प्रॉपर्टी. ही बायज अ प्रॉपर्टी, ही हॅज टू रेजिस्टर दॅट प्रॉपर्टी. जेन्ना तो आपणाची प्रॉपर्टी रेजिस्टर करता, सेल डीड मारता, ती मागीर सब रेजिस्टरान वचून तो रेजिस्टर करता. तेजी फीज तेका भरची पडटा. मागीर तेका ते म्युटेशन करचें पडटा. तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान वयता, थिंगाय तेका फीज भरचें पडटा. मागीर तो आपणाचें सनद कन्वर्जन करता. सनद कन्वर्जन करता आसतना परतून तेका फीज फारीक करचें पडटा. लेटर ऑन ही हॅज टू गो अँड डू अ प्लॅन, अ TCP प्लॅन. तेका आपणाचे घराचे प्लॅन तेका दाखोवचे पडटा. थिंगाय TCPन वचोन तेका आपणाचे फीज फारीक करचे पडटा. मागीर तेका पंचायतीन वयचें पडटा. पंचायतीन परतून तेका NOC, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स, हें सगळें खूब कितें फीज तेका फारीक करचें पडटा. मागीर तेका PWD वॉटर कनेक्शनाक लागून तेणें एप्लिकेशन घालचें पडटा. मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तेणें वचोन आपणाचें एप्लिकेशन घालचें पडटा. हे सगळें करून तेन्ना तेका घर आपणाचें बांदूंक तेका मेवता. पूण आयज कितें चल्लें आहा? इतलीं वर्सां जे मायग्रंट आयज गोंयान येता, गोंयान रावता, इल्लिगली आमच्या कोमदाच्या जाग्यार रावता, इल्लिगली आमचे गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार रावता, तेंकां कांयच सेल डीड ना, तेंकां कांय TCPचे लायसन्सीस ना, पंचायतीचे लायसन्स ना, कांय. हे सगळे बायपास करून हेंच्यांनी आपणाचे घरां काडल्या. आनी आयज ही BJPचे गव्हर्मेंट हेंकां एक मजेकर स्किमाचे योजना थ्रू एक फॉर्म हाडटा, आख्खे सगळे बायपास करता, फूल प्रोसिजर बायपास करता, हेंकां हो गिफ्ट दिता. म्हणजे गोंयकारांनी इतले त्रास काडून आपणाचें घर काडपाचें, आनी हे जे कोण मायग्रंट येता, जे आमचे गव्हर्मेंट लँड आनी कमदार लँड हडप करता, हेंकां एक गिफ्ट दिता. बाबा तुमचे आतां रेगुलायज जाले. हे कशें चलतलें? हे आमी डायरेक्ट निश्चेत मारता. दीस इज अ पॉलिटिकल गिमीक, वोट बँक पॉलिटिक्स. आयज तेंकां गमलेले आहा की गोंयकार तेंचे वांगडा ना, आनी फुडले इलेक्शनाक गोंयकार तेंच्या वांगडा रावचे ना आनी हेंकां सपोर्ट करचे ना. सो हेंच्यांनी आयज एक आयडिया काडला की इलिगल आनी इरेग्युलर स्ट्रक्चर्स जे आहा तेंकां रेग्युलरायज करपाचे थ्रू मजेकर स्कीम. हांव BJPक एकूच सांगूंक सोदता, जोरी तर तुमकां गोंयकारांचे इतलेच पडलेले आसले जाल्यार आयज इतले थावजंड्सांनी मुणकार केसीस जे आहा तुमी हे कित्याक कावर करना? एक शॉटान तुमच्यान कावर करूंक जाता मरे. आनी इतले आमचे गोंयकार जे मुणकार केसींनी आयज मामलेदारान वयचे पडटा, इतली पावटी मारचे पडटा, इतले केसीस आहा तेंचे, पोतून ते वयता मुणकार केसीस. आयज नाल्यार फाल्यां तेंकां जस्टीस मेवतलो म्हण, तेंचो मुणकाराचो हक मेवतलो म्हण. तेंकां आयज तुमी सपोर्ट कित्याक करना? एक शॉटान तुमी कावर करा मरे. हे मजेकर स्कीम घेवन लोकांक कित्याक फटयता तुमी? BJP एकूच सांगूंक सोदता, हे पावटी एकूच मूड आहा गोंयान, एकूच मूड आहा. तुमकां 2027 घरा बसोवपाचो एक मूड येयल्लो आहा. कित्याक आयज मूड जो आहा गोवा बचाव, BJP हटाव, होच मूड चालू आहा. सो BJPक परतून सांगूंक सोदता, हे जे तुमी आयज फुडें चल्ल्या मजेकर गोंयकारांक हेल्प जातले, हे तुमी प्रूफ दाखया कितले गोंयकारांक हो बेनिफीट जातलो. डेटा दाखया तुमी आमकां, डेटा दाखया. अशें बेश्टे दाखयनाका की गोंयकार. आनी सेकंडली हो कोण गोंयकार जो बेनिफीट जातलो हो तुमी आमकां प्रूफ दाखया. आनी जे प्रूफ दाखोवतूच तुमी तुमचे जे मंडेच्यान तुमी मजेकर स्किमाचे फॉर्म तुमी भायर काडूंक सोदता, आउट करूंक सोदता, तेन्नाच तुमी हो फॉर्म भायर काडा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.